Tersis has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. गोयचे इंडिया अलायन्सचा लोकसभा प्रचार सुरू. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाक वंदन करून उत्तर गोयचो उमेदवार रमाकांत खलपाची मोहीम सुरू. गोव्याच्या लोकसभेन आमच्या काही माजी खासदारांनी जरूर आवाज उठयलो, परंतु गेली 25 वर्षां हो आवाज खंय कित्याक बंद जालो हांव नकळो. परत एकदा आमच्या लोकसभेन गोंयचो आवाज बुलंद करूया ही तुमच्याकडे हांव मागणी करता. मादय टायगर रिझर्वा वयल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सरकाराक धुलो. हे मादईचे जे पॉलिटिक्स आज दोन्ही हे जावं केंद्र सरकार आणि स्टेट हे राज्याचे सरकार जे करता हे लोकांक फक्त पॉलिटिक्स करपाक आज आणि लोकांनी हॅपीनेस पण घालपाक आज दूख म्हाका जाता. जेन्ना जेन्ना ऑपोजिशन म्हणून विधानसभेन आमी जेन्ना प्रश्न मांडटा जावं मादईचो आमी ते मांडटा की बाबा जे हे टायगर रिझर्व म्हणून डिक्लेअर कित्याक कोणा गोंयांत. 22-25 वर्षात कांयच करूंक ना. आमदार कार्लोस फेरेर उलयलो. आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आशिल्लो तो हिंगा नॉर्थ गोवाचो कितले पाटी निवडून आयलो. आता चेंज करूंक जाय. चेंज कित्याक जॉब ना, लोकांक जॉब क्रिएशन ना, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना, डेव्हलपमेंट काय ना. भरपूर पोर्टफोलिओ आशिल्ले हातीन म्हूण लोकांचे डेव्हलपमेंट उदरगत आमचे गोंयचे बसत कांय केलें ना. दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्याताचो मडगांवां लोहिया मैदाना वयल्यान प्रचार सुरू. आयज असलो टायम आयिल्लो आसा आमच्या गोंयकारांक एक एकट्या गोंयकारांक आमी भायर येवचे पडटले. कित्याक ना जाल्यार थोड्याच वर्सांनी आमची भुरगीं आमची फुडली पिळगी आयज पासून भुरगीं जल्मान येवंक ना ती विचारतली. तुमच्यान मातशें भायर येवंक जालें ना 2024 आमचें गोंय सांबाळपाक तुमचें संविधान सांबाळपाक. लोकां खातीर विरोधक एकठांय आयले. शरद पवार एनसीपीचो गोंयचो अध्यक्ष जुजे उलयलो. भशेन एकठांय जावपाची गरज आनी गरज आसली, सुरवातेक सावन गरज आसली आनी हे केन्नाच जावंक ना. पूण जेन्ना पयले फावटी आयज गोंयांत सगल्यो ऑपोजिशन पार्टी जे एकठांय जाल्या अंडर इंडिया अलायन्स जरी तर हे दोन जाण जर आयज कॅन्डिडेट आसा न्हू हे चिंतता का ते कॅन्डिडेट म्हणून जाणा एकलो भाव तो जावं काँग्रेसाचो, तो जावं एनसीपीचो, तो जावं अलायन्स पार्टीचो हेची जबाबदारी आसा फकत भाऊ बहिणींनो. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगी म्हणी आनी भीमा पाटील.